फाटले 2 म्हयने सेगीत पडपी पावसाक लागून पुराय गोंयांतली तशेंच मांद्रे मतदारसंघांतली शेतां उदका पोंदा गेल्यात। ताका लागून शेतकारांक लुकसाण जालां। तांकां बेगोबेग लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान शुन्य काळान मागणी केली। चवथी पयलीं शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले म्हूण शेतकी मंत्री रवी नायकान विधानसभेत आश्वासन दिलें। The attention of the House is drawn to the widespread damage of crops in Mandre constituency due to the recent incessant rains, which has left farmers in the state of disaster and anxiety. The extent of damage is immense, resulting in a huge loss for the farmers. The farmers require urgent assistance to compensate for their loss. The immediate step government intends to take in this regards. गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आख्या गोंय म्हटलं नो मांद्रे आनी बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सी जे आसा सरकारान सगळ्यांची पळय लॉस जाला जावं कुळागरां शेतां सगळें आमी गोंय एकच हें करता आमकां 40 लागता आनी सीएमान सांगलां आमी तांकां गणेश चतुर्थीचे पयलू तांकां कितें दिवपाक जाय आमी सगळें दितले म्हणून।